भारतीय जनता पक्षाचे सरकार खंयच्या लेवलापर्यंत सकल गेला, खंयच्या लेवलापर्यंत दादागिरी करपाक लागल्या हे तुम्ही सगळे फाटल्या दिसांनी पळयत आयिल्ले आसात. म्हणजे फक्त दादागिरीची भाषा वापरप, गुंडागिरीची भाषा वापरप आणि सरकारांतल्यान एक एक मेमोरंडा काडप. काल आता विजिलन्स डिपार्टमेंटान काल एक आता सर्क्युलर काढला की एजिटेशना किंवा सरकाराच्या पॉलिसी विरोधात जर गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज उलयले जाल्यार तांचेर कारवाई जातली म्हणून. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक कळपाक जाय, मुख्यमंत्र्याक कळपाक जाय की 7 ते 12 पर्यंत ज्या तरेन एजिटेशनां केल्ली, ज्या तरेन गव्हर्नमेंट सर्वंटाच्या घेऊन बरोबर रस्त्यार देविल्ले बीजेपीचे त्या वेळाचे लिडर्स, तांकां आतां हे याद करून दिवपाची गरज आसा. दिस इज अ इश्यू ऑफ सिव्हिल लिबर्टी. कळून येता की फाटल्या कांय दिसांनी गोंयभरच्या खुबशे टिचरांनी मोल्या जो प्रोजेक्ट येता हाजो झाडां जी कापतात एनवायरमेंट इश्यूचेर, हाजेर खंय खुबशीं पत्रां केल्ली आसात सरकाराक विरोधात. सो हाजो इम्पॅक्ट म्हणून आज एक काल ऑर्डरूय काडल्या आनी आज एक हेडलायनूय आयल्या गोवनाचेर की गव्हर्नमेंट क्रॅक्स व्हीप ऑन वर्कर्स हू जॉइन स्टीर अँड सायन पिटिशन्स. हातून एक स्पश्ट जाता की हे जे सरकार आसा हे दादागिरीचे सरकार आसा. हे सरकार जे आसा हे मनमानीचे सरकार आसा. हे सरकार आसा हे लोकांक भिवपाक बेश्टोवपाचे सरकार आसा. मुख्यमंत्र्याक कळपाक जाय, भारतीय जनता पक्षाक कळपाक जाय कितलेशे टीचर तांच्या पक्षान आसात, कितलेशे टीचर्स ओपोजिशन लिडर जावन गेलेत, कितलेशे टीचर खुबशे पक्षाचे अध्यक्ष जावन गेलेत. हांकां पगार सुद्धा सरकारांतल्यान वता. आणि सरकाराच्या पॉलिसी विरोधात, सरकाराच्या निर्णया विरोधात जर कोण आता आवाज उठोवंक लागल्यात, गव्हर्नमेंट सर्वंट जर आवाज उठोवंक लागल्यात, जाल्यार आता तुम्ही तांकां धमकेची भाषा वापरून तांचो आवाज चेपपाचो प्रयत्न करतात. आज अशी फॅशन जाल्या, सिव्हिल लिबर्टीचेर जर उलयलो, ह्युमन रायट्साचेर जर उलयलो जाल्यार अँटी नॅशनल म्हणून तांकां ब्रँड करपाचे हे बीजेपीचे एक नवे मॉडस ऑपरेंडी चालू जाल्ले आसा. ह्या तरेचे ऑर्डर्स जे काडपाक लागल्यात, ह्या तरेचे जे डिसिजनां जी सरकार दिवंक लागला, दिस इज अ फॅसिझम ऑफ द हायेस्ट ऑर्डर. मुख्यमंत्र्या एजिटेशनां करूं नाशिल्ली, मुख्यमंत्र्यान विरोधी पक्षान आसतना जेन्ना तो आमदार सुद्दां आशिल्लो त्या वेळाचेर सरकारी नोकरां बरोबर आंदोलनां करूं नाशिल्ली, तांकां तेंको दिवं नाशिल्लो. म्हणजे आज कोण ना कोण तरी वयर बसता आणि मुख्यमंत्री दिसता आमकां हे करूंक लागला की असले तरी ऑर्डरी काडात म्हणून. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान समजपाक जाय की गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज जे आसात हे बीजेपीचे वर्कर किंवा बॉन्डड लेबरर्स न्हय. तुमच्या वर्करांक आनी तुमचे जे बॉन्डड जे आहात कार्यकर्ते तांकां तुमी ऑर्डरी काडात आत्माराम बोरकर रोडा वयल्यान. आमकां तातूंत कांय मदीं पडपाचें ना. पूण अशे तरेचे डिक्टॅक गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजांक बेश्टोवप, विजिलन्सांतल्यान आतां एक सर्क्युलर काडप, कारण म्हाका दिसना की डायरेक्टर संजीव गांवसानी आपले ओन हातून काडले आसतले म्हणून. फायल मुख्यमंत्र्या पर्यंत गेल्या शिवाय, विजिलन्स मंत्र्या शिवाय गेल्याचे सर्क्युलर खंयचेच येना. दिस इज अ बेसिक रूल की नो सर्क्युलर्स आर इश्यूड विथआउट द अप्रुव्हल ऑफ द कन्सर्न मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट. सो आमी सांगूंक सोदतात, मुख्यमंत्री खुबशे दिसांनी सांगतालो कोरोनाच्या संदर्भात की भिवपाची गरज ना म्हणून. खऱ्या अर्थान भिवपाची गरज आशिल्ली, कारण सरकाराचे कांयच ऍडमिनिस्ट्रेशन किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार नाशिल्लो. पूण हांगा आमी आतां गव्हर्नमेंट सर्वंटांक सांगूंक सोदतात, गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयजांक सांगूंक सोदतात, भिवपाची गरज ना. ह्या बीजेपीच्या सरकाराक अजिबात भिवपाची गरज ना, कारण हांचो एक्सपायरी डेट सोंपपाक आयिल्लो आहा. हो जो प्रॉडक्ट जो आसा बीजेपीचो हो फुडल्या वर्सा डिसेंबर म्हणल्यार एक्सपायर जावपाचो आहा. आणि कोणूय
कोणूच हो प्रॉडक्ट मुखार घेवपाचेच ना. खंयचेच गोंयकार किंवा आमचे जे वोटर आसात जितले राज्यान हो प्रॉडक्ट घेवपाचे ना, कारण हे जो प्रॉडक्ट आहा हातूंतले भितरले जे मेडिसीन आहा तेय एक्सपायर जाल्ले आहा, ऑलरेडी एक्सपायर जाल्ले आहा. पूण सारखे फुडले डिसेंबर म्हणल्यार सारखे ताचो सोक्षमोक्ष लागतलो. आमी गव्हर्नमेंट सर्वंटाक सांगूंक सोदतात, आवाज उठयत रावात. प्रत्येक निर्णयाचे जे एंटी पीपल पॉलिसीज आसा, एंटी गोवा पॉलिसीज ज्यो आसा, एंटी गोंयकार जे पॉलिसीज आसात हाजे विरोधात तुम्ही आवाज उठयात. पयलीं तुम्ही टिचरांक लायले कामांक. जेन्ना कोविडाचो टायम आयलो तुम्ही सर्वे म्हणून टिचरींक धाडले घराघरांनी. त्या रिपोर्टाचे कितें जालें? मग तांकां थंय वापरले. ताच्या नंतर तुम्ही कोविडाचे रिजन दिले, गव्हर्नमेंट सर्वंटाचे HBA बंद उडयले. पूण लेटर जे गेल्ले डिपार्टमेंटांतल्यान 11 मार्चाक गेले आनी 11 मार्चाक कोविड खंयच येवनाशिल्ले. ताच्या नंतर तुम्ही परत पयर टिचरींक कितें सर्वे धाडपाक हे केले आनी रेशन शॉपांचेर बसून सर्वे करपाक म्हणून, जे आमचे अध्यक्ष बाब, आमचे जे जनरल सेक्रेटरी साहेब प्रशांत नायकान तुमच्या मुखार दवरिल्ले. सो एखादे जर तुम्ही पळयशात जाल्यार गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयजांक वापरप, आनी जर आतां जर ते गव्हर्नमेंट पॉलिसीजा विरोध जर आवाज उठयतात, गव्हर्नमेंट डिसिजना विरोध जर आवाज उठयतात, जाल्यार असले तरेचे सर्क्युलर काडटात. हे सरकाराची पॉलिसी जावन आसा दादागिरी आनी हुकुमशाही आनी मनमानी. म्हणून आमी अपील करतात सरकाराक तशेंच हे विजिलन्स डिपार्टमेंटाक की हे फाटीं घेवचे. खरें म्हणल्यार विजिलन्स डिपार्टमेंटान सर्क्युलर काडूंक जाय आशिल्ले की खंयचे तर मंत्री 30% घेता, किंवा खंयचो तरी मंत्री 5% घेता, किंवा खंयचो तरी फायनान्सान बिल क्लियर करपाक 10% घेता, जाल्यार हाजेर कारवाय जातली म्हणून विजिलन्सान सर्क्युलर काडपाचो गरज आशिल्लो. आज अशें जालां की बाब मनोहर पर्रीकार ना आनी हे 12 लोक उठ सूट चोरपाक लागिल्ले आसात. हाजेर खरें म्हणल्यार विजिलन्स डिपार्टमेंटाची नजर आसपाक जाय. आनी जे तरेन जर गव्हर्नमेंट सर्वंट आवाज उठयतात, तुम्ही तांचे HBA बंद करतात, तुम्ही तांकां रस्त्यार हाडटात, तुम्ही तांकां सर्वेक धाडटात, आनी अशा वेळाचेर जर गव्हर्नमेंट सर्वंट जर आवाज उठयतात, पयर खुबशे गव्हर्नमेंट सर्वंट सेक्रेटरिएटान भायर सरले बिकॉज ऑफ कोविड स्कॅर, तांचेर तुम्ही ऑर्डऱ्यो काडटात. आनी असल्या वेळाचेर जर गव्हर्नमेंट सर्वंट जर भायर सरतात आनी तुम्ही जर सर्क्युलर काडटात, जाल्यार आमी उलो मारतात, परत एकदां उलो मारतात, जितले गव्हर्नमेंट सर्वंट आसात 50,000 वयर भिवपाची गरज ना. ह्या सरकाराक आनी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक भिवपाची गरज ना, कारण हो प्रॉडक्ट एक्सपायर जाल्लो आहा. आनी येणाऱ्या कांय दिसान म्हणजे वर्सभरान हो प्रॉडक्ट लोकूच स्वता डिस्ट्रॉय करून उडोवपाचे आहात. आनी फटिंगपणां चलपाची ना. गोवा फॉरवर्ड पक्ष बाब विजय सरदेसाय नेतृत्वा सकल ठामपणे गव्हर्नमेंट सर्वंटा बरोबर उबे आसात. ते मागीर जावं टिचरांचो इश्यू, ते मागीर जावं HBA इश्यू, ते मागीर जावं आतां सर्क्युलराचो इश्यू. ज्या पर्यंत जर आमी गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयजांक जर आमी बॅक करचे ना, त्या पर्यंत तांचो परफॉर्मन्स लेवल वाडचो ना. मागीर इफ यू बॅक देम आनी तांचे जर परफॉर्मन्स ना, देन यू कॅन क्वेश्चन देम. आतां जर कोण तरी एक गव्हर्नमेंट सर्वंट पॉलिटिकल पार्टीच्या मिटिंगेक गेलो डिपार्टमेंट आसतना, then you can question, अरे this circular you issuing clearly म्हणता it is noticed that government servants are getting involved in agitations campaign against the government policies and signing petition to that effect and submitting the same to directly to honorable governor and honorable chief minister without the through proper channel, thereby bypassing the higher authority. अरे हायर ऑथॉरिटीज जे आसात, HOD जे आसात, हे गणसाचे बैल जावन आसात. ते आपले खुर्ची सांबाळपाक वयल्यान जे मंत्री सांगतले, मुख्यमंत्री सांगतलो, बीजेपीचे नेते सांगतले तेच आयकतले. पूण सर्वसामान्य जो गव्हर्नमेंट सर्वंट आहा, जो बारीक लेवलाचेर आहा, जो एक क्लार्क आहा, प्यून आहा, किंवा LDC आहा, UDC आहा, सेक्शन ऑफिसर आहा, डिलिंग हँड्स आसात, हे बारीक ऑफिसर्स. खंयच्याच एंगलान म्हाका दिसना की HOD तांचे आयकतले म्हणून. आनी अशा वेळाचेर जर ते युनायटेडली येतात आनी सरकाराच्या पॉलिसी विरोध आवाज उठयतात. फाटल्या दिसांनी सेक्रेटरिएटान एम्प्लॉयजांनी भायर येवन क्लियर कट दाखोवन दिल्या की कोरोनाचे मिसमॅनेजमेंट सरकारान केल्ले आसा. HBA इश्यूचेर कोर्टान वचून एम्प्लॉयजांनी दाखोवन दिल्ले आसा की हे सरकार दादागिरीचे सरकार आसात आनी अस्सल फटींग म्हणचे सरकार. तुम्ही म्हळें की HBA कोविडा खातीर आमी केला. अरे कोविडा खातीर जर केल्ले जाल्यार 11 मार्चाक तुम्ही ऑर्डर कशी धाडली? अकाउंटांतल्यान एक लेटर कशें गेले सगळे HODींक?
लेटराची कॉपी आहा म्हजे कडेन. म्हणजे फटींगपणाच्या फाउंडेशनाचेर हे सरकार चलता. म्हणून आमी मागतात विजिलन्स डायरेक्टरा कडेन की हे तूं विड्रॉ कर, इमिडिएटली विड्रॉ कर. कारण फाल्यां तूंय एक दीस बळीचो बकरो जातलो. आनी इतलेंच ताणें लक्षांत दवरचें की हे सरकार जे आसा हे बीजेपीचे सरकार प्रोडक्ट एक्सपायर जाल्लो आसा आनी फुडल्या एका वर्सान ते प्रोडक्टूय लोक डिस्ट्रॉय करून भायर उडयतले. आनी गव्हर्मेंट सर्वंटांनी कांयच भिवपाची गरज ना. विजय सरदेसाय बाब, गोवा फॉरवर्डचे लिडरशीप, गोवा फॉरवर्डचे प्रत्येक कार्यकर्तो, गोवा फॉरवर्डचे प्रत्येक लिडर्स एम्प्लॉयजा बरोबर उबे रावतले, ठामपणे उबे रावतले. कारण असले दादागिरी खोपून घेवपाची गरज ना. आनी ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराक अजिबात भिवपाची गरज ना. कितें आशिल्लें? थँक्यू. सगळे बोले हां चड जालें म्हणटा